विश्वास प्रती स्टोरी आवयची आनी भुरग्याची. एक कितें आसता, रेल्वे स्टेशनार खूब गर्दी आसता. हं. तेंची तिकेट काडलेली आसता, आवयची आनी भुरग्याची तिकेट आसता. भुरगो खूब धाकटो आसता, एक अंदाज 4 वर्साचो आसता, 3-3.5 वर्साचो आसता. गर्देन कसो वयतलो? भुरगो चिंत्ता आपूण कसो वयतलो? हं. तो कितें करता? आवयक धरपाक लायता. आवय प्रती समर्पीत जाता. आपल्याक आवय भितर व्हरतली. हं. इतलो विश्वास दवरता तो आवयचेर. आनी हय. ऑटोमॅटिकली भितर पावता आनी ऑटोमॅटीक सीट मागीर गावतातूच. पण जर त्याच भुरग्यान जर फॉर एक्झाम्पल त्या भुरग्याचो हात धरूंक नासलो, आवयचेर समर्पीत जावंक नासलो, जाल्यार तो गर्देन शेणपाचो. हय. सो असो एक गुरू म्हणपाक सोदता, की गुरूच्या प्रती जर आमचो विश्वास आसा, जाल्यार गुरू तुमकां असो साथ दिता. हं. तूं गर्देनसूनय पावतलोच, बट त्या गुरूक तूं समर्पीत जायत जाल्यार तूं ऑटोमॅटीक पावतलो, कांय त्रास जायनासतना. हय. आनी त्रास जातले पण ते त्रास दिसचे ना. हय. जशें की आतां आवयक भुरग्यांक धरून हं. व्हेलें आसलें भितूर. तेन्ना खूब लोकांक आफळ्ळें सुद्दां आसतलें, पण भुरग्याक कांय खबरूच नासलें, समर्पीत जाला तो. हय. तेका ते खबर आसता. सगळें मम्मीक त्रास जाले. गुरू व्हरताना गुरू पळोवन घेता. हं, हं. सो धिस इज एक मोरल ऑफ द स्टोरी, की बाबा समर्पीत जावपाक एक उदाहरण. हं. अशें म्हाका दिसलें शेअर करचें कशें.